सर जो आम्ही तो रिपोर्ट केला प्रुडंट त्याचे तुम्ही किती ॲक्शन घेतला पोल्युशन बोर्डात? हय, आमची टीम इन्स्पेक्शनाक गेली पळय, ताणें इन्स्पेक्शन केलां. दे हॅव ऑब्जर्वड देर इज अ बर्निंग ऑफ वेस्ट इन प्रिमायसीस, GMC प्रिमायसीस. आतां हें कित्या खातीर जालां? सी, तांची सर्टन क्वांटम दे हँडल वेस्ट डेली बेजीस. प्रेझेंटली पॅन्डेमीक सिच्युएशन तुकांय खबर आसा. त्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक पेशंट कॅपेसिटी वाडल्याच त्या पेशंटां बरोबर जे तांचे रिलेटिव्ज आसतात दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स अँड रेग्युलेशन ऑफ हॉस्पिटल. म्हणजे पर्टिक्युलरली च्या पिली, कप काडलें थंय उडयलें, नाजाल्यार तांचे जो सपोज वायल्स आसात तांचे जे डस्टबिन्स आसा, मार्क डस्टबीन, तितूनच कचरो उडोवप आनी तो मागीर तांकांय बी हँडल करपाक मातसो त्रास जाता. सो आनी प्रेझेंटली जे क्वांटम ऑफ वेस्ट जनरेट जातालो तेच्या परस चड क्वांटम सद्या जनरेट जाता सगळी कडेन. प्लेट्स, पेपर प्लेट्स, कप्स, कॅन्टीन वेस्ट हें दिसता सगळी कडेन. ते तांणी सगळें एकत्र बांदून सॉलीड वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राय वेस्ट एकत्र आनी मेडिकल वेस्ट हो सगळी कडेन हें जाता. मेडिकल वेस्ट प्रॉपरली हँडल्ड बाय GMC स्टाफ. आनी तांचे कडेन जो इन्सिनरेटर आसा त्या इन्सिनरेटराची कॅपेसिटी 100 kg per hour आसा. सो हो आनी ते 12 वरां चलयता. सो 12 वरां म्हणजे अरावंड 1200 kg बायोमेडिकल वेस्ट. तो वेस्ट ते थंय इन्सिनरेटरान हँडल करता अलॉंग वीथ द वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम पेन्जी. गोवा हेल्थ मॉनिटरींग जी फॅसिलिटी ती कलेक्ट करून GMCकूच दिता. तो वेस्ट दे आर हँडलिंग प्रॉपरली. पूण आतां हें सडनली ह्या एका कारणाक लागून तो सगळी कडेन बाकीचो सॉलीड वेस्ट जो पडला दॅट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. म्हणून ताणी तें म्हाका दिसता बर्निंग बी केलां कळ्ळें. आतां ताका लागून वी हॅव इशूड इन्स्पेक्शनान रिपोर्टान वी हॅव इशूड डायरेक्शन्स टू GMC. दे हॅव टू पे पेनल्टी ऑफ 25,000 टू नॉट गो अ कलेक्टरेट. मागीर ताणी मातशी डिसिप्लीन आनी वाडोवंक जाय, तांची कलेक्शन करूंक जाय, सारकें सेग्रेगेशन करूंक जाय. ड्राय वेस्ट आहा तो कॅन बी बर्न, वेट वेस्ट आहा कॅन बी कन्वर्टेड इंटू कंपोस्ट इन प्रिमायसीस. आनी बायोमेडिकल दे आर हँडलिंग. तिसरी गजाल तांणी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाकूय प्रपोज करूं जाय की जो कुंडयचो बायोमेडिकल हँडलिंग फॅसिलिटी जी आसा, वेस्ट हँडलिंग फॅसिलिटी मातशी बेगीन कमिशन करची. म्हणून तांकां ताणें हें करत जाल्यार हांचो सगळो लोड कमी जातलो. आनी सी, प्रेझेंटली सगळ्या हॉस्पिटलांचो लोड जो बायोमेडिकल वेस्ट येता तो मेडिकलान येता, कळ्ळें न्ही. सो म्हणटकच तांचेर डेफिनेटली लोड आसाच. मॅनपॉवरूय जाय ताका, सेग्रेगेशनूय जाय. इफ दीस इज डन देर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. पूण एक्शन हॅपन.